राज्यात हाचे पयलीं माजी मंत्री मिलिंद नायकाचे सेक्स स्कॅन्डल गाजिल्ले। ह्या प्रकरणा उपरांत ताका आपल्या मंत्रीपदाचो राजीनामोय दिवचो पडिल्लो। आता भाजपाच्या सरकारान आनी एक मंत्री सेक्स स्कॅन्डलात घुसपल्ल्याचो आरोप जाता। गिरीश चोडणकरान हे विशींचो सेक्स स्कॅन्डलाचो बॉम्ब शेनवारा आपल्या ट्विटरावेल्यान घाला। गिरीश चोडणकरान आपल्या ट्विटराचेर दिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक मंत्री आपल्या समर्थक महिला पंचाक आपल्या फार्म हाऊसाचेर घेवन गेल्ल्याचो दावो हातून केला। उपरांत ही गजाल त्या महिला पंचाच्या घोवाक कळ्ळ्या उपरांत तिचो घोव त्या फार्म हाऊसाचेर पावलो। हे उपरांत हे प्रकरण चिड्डुपाक त्या मंत्र्यान राजकी ताकद लावन पुलिसांक हे विशींची कागाळ नोंद करपाक दिवंक ना असो दावो गिरीश चोडणकरान आपल्या ट्विटरावेल्यान केला। गोंयचे मंत्रीपद भोगयता आसतना एक सेक्स स्कॅन्डल करपाची कर्मां हे मंत्री करतात आणि ते पंतप्रधान लोकांक सांगता की बेटी पढाओ बेटी बचाव। आता बायलांक तुम्ही सन्मानूच दिवपाक सोदना आणि जेन्ना म्हाका हे इन्फॉर्मेशन वेगळे कडल्यान मेळ्ळें की अशें कितें तरी एक मंत्री गुंतलेलो आसा म्हणून हांव ते इमिजिएटली म्हणलें हांकां पळोवया हे प्रायम मिनिस्टर आनी गोंयचो मुख्यमंत्री गोंयच्या बायलां खातीर कितें स्टँड घेता, आपल्या मंत्र्यांक कशें पनिश करता म्हणून मागणी केली की प्रायम मिनिस्टरान आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब इन्व्हेस्टिगेशन करचें हो मंत्री कोण, हे कशें गैरवापर करता आपल्या मंत्रीपदाचो आपल्या पावराचो आनी कशें करून हे बायलांक सतयतात आनी हे तांकां एक्सप्लॉयट करतात हे एक्सपोज करपाक जाय म्हणून। सो त्या खातीर आमी पंतप्रधाना कडेन मागला आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागला की ताबडतोब इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी तो मंत्री कोण आसा ताका एक्सपोज करचो म्हणून। ह्या आदी मंत्री मिलिंद नायकाचे सेक्स स्कॅन्डल काडिल्लो संकल्प आमोणकर सध्या बीजेपीन। तेन्ना ह्या प्रकरणात गिरीश चोडणकरान म्हत्वाची भूमिका बजयल्ली आणि आता परतून एक फावट गिरीशान दुसऱ्या एका मंत्र्याचेर सेक्स स्कॅन्डलाचो बॉम्ब घाला। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वरिष्ठ मंत्र्याच्या कृत्याची म्हायती भाजपाच्या दिल्लीतल्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां मेरेन पावला अशी म्हायती आसा। ह्या प्रकरणात फुडें नेमके कितें जाता ते पळोवया। गोमंतक टीव्हीच्या ब्युरो वांगडा गौरांग प्रभू मळकर्णीकर।